लॉरेन्स राव आणि कुटुंब, नितेश डिसोजा, केविन रेश्मा डिसोजा, मर्लिन डिसोजा, लायनल रीना मर्लिन डिसोजा आणि त्यांचे कुटुंब, लॅन्सी सरावो, लिओ, मेरी नोरन्ना, जॉन लोबो, लिशॉन लॉय पेरेरा, ॲलिस डिसोजा, आयरिन मेनेझस, मेलेशा सल्डाना, रिया आणि लोना पेरेरा, लिओन सल्डानाचा जन्म दिसा, लॉरेन्स आणि लीना डिसोजा, ग्रेटा आणि जॉयल मार्टिस, सिसिलिया रेगो आणि कुटुंब, रायन डिसोजा, ग्रेगरी आणि मारिया रॉड्रिक्स, अँड्रिया निकोला डिसोजा, रीटा डिसोजा, जॉन्सन पायस, गट्रूड एम्ब्रोस, आशिष, एलिसा वाज आणि कुटुंब, आयरिन सिक्वेरा, मार्सल ब्राक्स आणि कुटुंब, बीना पिरेरा, हेराल्ड अरांडा, सावियो आणि कुटुंब, जीतन आणि ज्योती, ट्रेझा पिंटो आणि मर्विन मेनेझस, जॉयस फर्नांडिस आणि कुटुंब, ब्लेसी, नोरोना आणि डिसोजा कुटुंब, एम डी डिसोजा आणि अनिस्टेला डिसोजा, रीमा आणि नायजल पिंटो, रायन वियोला आणि कुटुंब, अरुण लोबो, जिया डिसोजा, निर्मल डिसोजा आणि कुटुंब, ॲशली सुषमा थामरा, जास्मिन आणि जेसी रोज पिंटो, अशोक शांती पिंटो, ग्लॅडी डिसोजा, आविल आणि शेरिन मिस्कित, स्टेला डिसोजा आणि कुटुंब, दुल्सिन डिसिल्वा, अक्विला आणि जेसन डिसोजा, वीरज अँटोनी लोबो, राजेश विना आणि कुटुंब, प्रितेश आयवन नोरोन्ना, अनिल रोशनी अल्मेडा, सुनील अनिता आणि कुटुंब, क्लिफर्ड मोरा, ओलिव्हिया रीगन मिस्कित, निया सॅनविटा मिस्कित, निश्चिता हिलरी मिस्कित, जेकब डिसोजा, मोंतो डिसोजा आणि कुटुंब, जेरोम डिसोजा आणि पाउलिन क्रास्ता, लेटिशिया सिक्वेरा, मर्लिन आणि ऑल्विन अल्मेडा, रीटा ऑल्विन गॉडविन प्रज्वल आणि कुटुंब, गॉडविन आणि प्रज्वल आणि त्यांचे कुटुंब. प्रत्येकी हृदय बसवत मी स्थितात मॅक्सिम डिसोजा आणि कुटुंब, क्रिस्टिन नोरोना आणि कुटुंब, गेल मेल्विन सल्डाना, बेनेडिक्टा डिसोजा आणि कुटुंब, फ्लोरिन नोरोना आणि कुटुंब, लॉरेन्स डिसोजा प्रत्येकी हृदय बसवत, नीता पिरेरा, मर्सी स्टॅनी मॉनिका, ऑझवल्ड रॉड्रिक्सच्या बऱ्या भलायके बसवत इरदे बसवत मी स्थिता बेनिल्डा डिसोजा, लीना पिंटो, सुमन पायस ही जॉनिता जॉर्डन जेड्रियन हांच्या शिकपाच्या इराद्या खातीर बरे भलायके खातीर मीस दितात सेलिन रॉड्रिक्स, क्रिश्चन आणि फ्रांसिस डिसिल्वा आणि तांचे कुटुंब. प्रत्येक इरादे बसवतो मनोलिन सेरावो आणि तांचे कुटुंब, आयरिन मस्करेनस, प्रवीण डिसोजा आणि कुटुंब एका भुरग्याच्या देण्या खातीर, क्लिफोर्ड मोरस, वायलट मोरसाच्या इराद्या खातीर, जॉय मोरसाच्या इराद्या खातीर मीस दिता क्लिफोर्ड मोरस, जॉयल जॉनाच्या बऱ्या भलायके खातीर, मर्लिन डिसोजाच्या बऱ्या भलायके खातीर, संगाता इराद्या खातीर मीस दिता जोसेफ विक्टोरिया सेरावो आणि कुटुंब, जेत्रूस मॅन्युएल फ्लोरिन अल्वारेज हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता सिसिलिया अल्वारेज, एलिझा डिसिल्वाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता एन्झिल आणि एम्रिटा, लेटिशिया वेगसाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता ग्रेसी वेगस, विल्मा डेलोरा डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता एडवर्ड डिसोजा. ह्या सर्व इराद्यां बराबर आमचे वैयक्तीक इरादे ह्या वेदी समोर आमी अर्पण करया. बळका जेजूतय मोगाचनो आज बळका जेजूची परब व्हड दाबाज्यान आचरसितांव. 9 दिसांची निरंतर आत्मीक तयारी करून आज बळका जेजूच्या मनाक फेस्त आचरसितांव. सांपेद्रू सर भावार्थ्यांक उद्देशून तुमीच ती देवा बापान सुरवेरतान ओळखून विंसल्ली, पवित्र आत्म्या वरवीं विंगड करून जेजू क्रिस्ताक काळजायचे जावचे चिणयेक समर्पून दिल्ली आनी तशेंच ताज्याच रगत शेणावन नितळ केल्ली. म्हूण आमचेर सर्वेस्परान वतल्या विशेष कृपे देण्याचो उगडास करता. सर्वेस्परान आमकां कृपेच्या शेल्यान नेसयला. रायाच्या पुताच्या लग्न जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली सुभागी पूण कृपे शेलो होगडायल्ली त्या जेवणाक भितर सरूंक जायत म्हणली खात्री ना. देखून कृपा उदंड मोपान देव दितना आमी त्या कृपेन जियोवचें प्रयत्न करूंक आसा. असल्या बागी जिविताक आपोवणे मेळिल्ली
आमी करी दाखवाल जावन आसच्या जेजूक वेंगून जिवसो निचेव करया, क्रिस्ताक नेस्या आनी आमी पवित्र जावया. आतां आपणाक मोडून दिल्ल्या जिव्या देवाक हरसून अर्घ बलिदान भेटोवंक आयती जावया. हें अर्घ बलिदान तुमचें पासत, सगळ्या संवसाराक क्रिस्ताक वळखतल्या सर्वां पासत, प्रत्येक जावन सर्व भक्तींका पासत आमी भेटोवया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत पवित्रपणी वांटो घेवच्याक तुमची मोबायलां स्विच ऑफ करच्याक या सायलेंट मोडार दवरच्याक खालती विनंती. आतां सर्व आमी उबे रावया. प्रवेश गीत गावन ह्या मिसाची सुरवात आमी करुया. जिनिये बली भेटो बापा तुझे समोर आम्ही आयल्या. आत्मिक तशेंच लौकीक गरजो सुख संतोष कंप हुस्को घेवन आयल्या अर्पूंक तुजे खातीर. बाळका जेजू संगी मेळून जिनिये बली भेटो बापा तुझे समोर आम्ही आयल्या. आम्ही बापा तुझी विसलेली परजा एक पवित्र राष्ट्रांनी याजकीव तुवेंच दायज घेतलो संभ्रमूंक आयल्या हो बा. बाळका जेजू संगी मेळो जिनिये बली भेटो बापा तुझे समोर आम्ही आयल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. जेजूच्या नावा शिवाय दुसऱ्या नावान आमकां सडवण ना. जेजू शिवाय आमकां दुसरो सोडवणदार ना. धर्मदूताची कृत्यां 4व्या वस्वरान 12व्या वळींत आपणाक सोम्यतय असो भावार्थ दृढ म्हणून खात्री करून सांगता सांत पेद्रो. जेजू बाळकाचे पोवन शेत भिकारना काडटे. मगशनो ह्या जाग्यार जेजूच्या नांवान अजापां करतात. जेजूच्या नांवाक बळवंत सकत आसा म्हणून हांगा आयिल्ल्या सर यात्रिकांच्या तांच्या भक्तीद्वारे आमकां कळटा. आनी आज ही परब आमी आचरण करतना ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तेच जेजूच्या नांवान आमी मागया विशेष मापान पिडेस्तां खातीर, कष्ट दुखांत आसलेल्या खातीर, निराश्रीत निर्गतिका खातीर, आस्पत्रेंत जिवन मरणामध्ये झुजच्या खातीर, मरणांतीक पिडेक वळख जाल्ल्या खातीर, घरा भितर आसून आपणा घरांत हांवन भायर येवंक जायनासतना आपणाच्या बेड्ड्यांत हांवनूच आपणाची दुखां गळोवन मागच्या लोकां खातीर, तर ह्या पूर्ण शेतांत हांवन हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना मगशनो आमी मागया देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें हो जीव आनी आमचो भावार्थ त्या सोम्यातय आमी तो उसारतना आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना द्वारी आमी देवाक अर्गां दिता. आमी केदळा देवाक अर्गां दिता. आमच्या कुटुंबा वयलीं कर्गां, गांवा वयलीं कर्गां पयस वेतात. त्याच जेजूच्या नांवान आमी हांगा जमल्या ह्या वखदां पवित्रपणान हें बलिदान भेटोवंक आमकां करपा जाय. आमी हर एकली अस्कत आमचें तें उणेंपण आसा, फातक आसा, पूण देवाक सगळें कळीत आसा. पूण तो कितें आमचें जावन आशेता, फातकाक तूं पश्चातापाव, फातक रड, जिणी बदल आनी केदळा जिणी बदलाप आमचें तें येता, सोम्याचें पेकोवण आमकां मेळटा.
तर मग भाव भयणीन आमचे दोन्ही हात जोडया, दोळे आमचे दांपया, त्याच जेजूच्या नावाक महिमा दिवंक आमी हांगा आयल्या ह्या वक्ता आमची अस्कत काय वळखून घेवया आनी बळवून देवसो मोग आमचो करून घेवया. आमी पातकी आनी अस्कत म्हळ्यार वळखून सर्वां सांगाता म्हणया, हांव पातकी सरपदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. Somia kakulker, kakulker, somia kakulker, Krista kakulker, kakulker, Krista kakulker, somia kakulker, kakulker, somia kakulker. Mahima, Mahima, Mahima Deva Kusagi, Shanti, Shanti, Tacha Islam Sonsari, Service Pura Deva, Sergin Charaya, Podvedar Deva Baba, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता, आम्ही तुका वाकणता. महिमा, महिमा, महिमा देवा पुंसगी, शांती, शांती, ताच्या इष्टांक संसारी. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे, आमचे मागणे मानून घे. महिमा, महिमा, महिमा देवा पुंसगी, शांती, शांती, ताच्या इष्टांक संसारी. नित्य पवित्रज्ञा अज्ञा सांगती, देवा बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन. प्रार्थुया.
प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिताव आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचताव. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सरगार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोसाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाकियाल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. राष्ट्रामध्ये भ्रश्ट जाल्लें तें म्हजें नांव. तुमी तांचे मदें भश्टायलेलें तें नांव हांव परतून पवित्र करतालो आनी तुमचे उदेशी हांव तांच्या दोळ्यां मुखार म्हजी पवित्राय दाखयतालो. तेन्ना हांव सर्वेस्वर म्हणून तांकां कळीत जातालें. उलयता तो सर्वेस्वर. हांव तुमकां राष्ट्रां मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या खाशा देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवारतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतालो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतलें पत्राचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सालाशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्तूय करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. तुमकां बाश्ट करता त्या सगळ्यांतलें हांव तुमकां निवारतलो. गांव भरपूर जावंक हांव ताका आज्ञा दितलो. तुमचेर हांव आनीक दुकोळ धाडचो ना. हांव रुखाचीं फळां आनी शेताचीं पीक सडयतलो आनी राष्ट्रां मदें तुमी आनीक केदींच दुकोळाचो आगपाण भोगची नात. देवाचें उतार हें. Sporasa movimento nesla Sporasa movimento nesla Serve sporasa movimento nesla पदवेची अंगवस्त्रां तो नेसला अधिकाराचो पाटो ताणें पेंगटाक बांदला Sporasa movimento nesla
स्थिर केल्याय ती बिलकुल हालची ना. आरंभातावन तुझे सिंहासन घट उबें आसा. ससनातावन तूं आसा. सर्वेस्परासा महिमेन तोनेसला. तुझे उतर सर्वेस्परा केदीस हालना बदलना. संसार सरसर तुझ्या घरांत फांगतेली पवित्राय. सर्वेस्परासा महिमेन तोनेसला. सर्वेस्परासा महिमेन तोनेसला. सां पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. ह्या पासत तुमचे जानवयाचें कमर बांदून जागी जाया. जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमकां लाबोंक आसा त्या कुरप्या देण्याचेर तुमचो बरवसो परिपूर्ण दवरा. विधेय भुरगीं तुमी आदीं तुमच्या नेनारपणाच्या दिसांनी केल्ले परी तुमच्या वायट ओडण्या प्रकार तुमी चल नाकात. बगात तुमकां आपोवने दिल्लो देव जशें भाग्यवंत तशें तुमीच तुमचे सालींत भाग्यवंत जाया. पवित्र पुस्तकीं बरोवन आसा, हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जायजे. ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे हर एकल्याची नीत करतल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हूण तुमी उलो करतात. तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती भिरांतेन मांडून हाडा. तुमच्या पुर्वजांत देवन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान वा नाश जातल्या मालान न्हय, बागार आयबावीन आनी खतावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान. संवसाराचे स्थापने आदींच देवान ताका विंचलो आनी ह्या शेवटींच्या काळार तुमचे पासत ताका उगडापो केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्ल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मरिपात तुमी सत म्हणूंक पावल्यात. अशें तुमचो भावार्थ आनी बरवसो देवाचेर तुमी दवरला. देवाचें उतर हें, देवाचे उपकार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Servis por तुमची सवी आसू तुमच्या सोवे आसो. सुवाव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता म्हाका तुवें दिली तांचे सवे आसतना तुज्या नांवाचे सक्तेन हांवें तांकां सुरक्षीत राखलें अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलें सिद्धी जावच्याक जाचे निसांतान जावंक जाय आसलें तो एकलो शिवाय हेर कोणूच नास जावंक नात. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतलें तांकां काड म्हणून हांव मागिना पूण तांकां वायटातावन राख म्हणून हांव मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतर सत जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवेंय तांकां संवसारांत धाडल्यात आनी ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. हांचे पासत मात्र हांव मागिना बगार हांचें उतर आयकून म्हाका सतमान तेल्या पासती हांव मागतां. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां तुका सुमिया जेजू. होगळाप तुका सुमिया जेजू. जेजू क्रिस्त तेई मोगाच्या भाव भयणीनो सबार वर्सां आदीं घडलें एक घडीत आमकां गोत आसा. उत्तर कोरिया आनी दक्षिण कोरिया साऊथ कोरिया आनी नॉर्थ कोरिया हे दोन गांव आसात. सडावात तो लोक उलोवची भास एकच तांची सैरी त्या सायडीनी ह्या सायडीनी आसात पूण तफावत कितें गे म्हळ्यार साऊथ कोरियान दक्षिण कोरियांत भावार्थ दियोसिस्यो आनी थंय कसलीच अडकळ ना भावार्थ आचरण करूंक या परगट करूंक. पूण नॉर्थ कोरियान तशें ना. नॉर्थ कोरियांत डिक्टेटरशीप सर्वाधिकारी म्हणटा आमी आनी हो मनीस ताच्या नांवाक कितें जाय तें तो करता. दुसऱ्यांच्या नांवान ताका पडोन वचोना. लोकांनी सकट ताका सलाम मारी जाय आनी अशें थंयचो लोक एक बियाच्या वातावरणांत जियेता. एका बोगलेन सुडका पळयल्यार आनी एका बोगलेन भें थंय. आनी त्या गांवांत आसल्यो युगर्ज्यो पुरो नाश केल्यो. जेजूचें नांव काडच्यांक बंदीवन केले. तांकां जिवेश मारले. त्या गांवाक वेताना आतांय बायबल व्हरूंक ना. तूं क्रिस्तांव जाल्यार तुज्या फाटल्यान सबार जाण आसतात CID वो क्रिस्ताचें नांव काडटा की क्रिस्ता परगट करता गे म्हणून. आनी अशें थंय सोजेऱ्यांनी आसली देवाळां मोडलीं. इमाज्यो नाश केल्यो. कुरीस सकल घालून गुड्डायले. आनी अशें एका इगर्जेंत लोक मागणें करते आसलो. मागणें करता आसतना सोजेर रिगले भितर बंदुके घेवन सांगा लागले तुमी जेजूचें नांव काडचें न्ही. जेजू विशयांत मागणें करचें न्ही. तुमचो भावार्थ तुमकां आचरण करूंक परवणगी ना. 2 विसवण तुमी करा. एकच आमच्या गुळ्यांक बली जाया ना आंगात हांव धावा. आनी ते म्हणूंक लागले कशें तुमी धांव जाय. थंय आसलें एक जेजूची इमाज
तांणी सकल घाली आनी म्हणा लागले तुम्ही गुड्डावन दवरचे, गुड्डावन दवरचे. लोक कितें करी लागलो, वांसोन व्हरल्यार भीक म्हणी मागोन जी येता म्हणून गुड्डावन थुकून दवोंक सांगलें, दवोंक लागले. निमाणे एक भुरगे 14 वर्साची चली थंय रावन आसली, ते पळयते आसलें, ते लास्ट आसलें. लोक भायर गेल्लो, भायर रावन पळयते आसलो कितें जाता की कोण मोरता गी कोण सोडटा गी म्हणून. आनी हे चेडू त्या इमाचे लागीं येता, सक्कड आनी गुड्डायला थुकलां आनी ते दिंबी मारता, आपणाच्या वस्तुरान ते मुखामोळ पुसता आनी जेजू पोटलून धरता आनी सांगता, जेजू इतल्या दीस तुवें म्हाका सोडूंक नाय, जेजू म्हज्या खातीर तूं ह्या संवसाराक आयलोय, जेजू तुजें रगत तुवें म्हज्या खातीर दिलें आनी आज हांव जियेल्यारी तुज्या खातीर, मेल्यारी तुज्या खातीर हांव धांवची ना. तक्षण थंय सोजेर म्हणा लागले, तूं हांगा तावन धांव, तूं हांगा तावन भायर सर. सोजेरांक कितें करचें म्हूण कळोवना. ते म्हणा लागले तुमी म्हजो जीव काडल्यार वटना, हांव हांगा तावन धांवना. जेजू पोटलून धरून उमेद दिवंक लागलें आनी एक क्रूर सोजेर त्या चलयेच्या आंगाचेर गुळे घाली लागले आनी किणा भितर ती चली जेजूच्या राजाक पयण करून गेली. तिजो जीव उबलो, तिचे रगत त्या इगर्जेन वळ्ळें, तिचे रगत त्या इमाचेर गळ्ळें. मोगशा भावा भयणीनो, ही एक ट्रॅजेडी न्हय, दुरांत न्हय. जेजूच्या नांवा खातीर, जेजू थंय असल्या भावार्था खातीर साक्ष जावन जियेली ती चली. हजारांनी लाखांनी कोरियाच्या लोकांचो भावार्थ जिवान केली ती चली. आनी अजुनूय लोक उडास करता असोले साबार संत जिवी जियेली, खात्रेचे म्हणजे कन्विक्शन जियेली, क्रिस्ताक नेसली, क्रिस्ताक नेसली. आमी आमचे ते आज एक सवाल विचारी जाय. बिकारना कट्टे बाळोक जेजू, करकोळ सालोरेस बापू, हरिहरा बोलैकची माई, वेलांगणी वेलांगणी सायबीण, इले पयशे आसल्यार लुर्स आनी फातिमा, कित्याक आमी थंय येता? आमचे थंय क्रिस्त जियेता गी, क्रिस्ताक आमी नेसल्यावंगी, या क्रिस्ताक आमी दोस्तावंगी. आज आमी नियाळी जाय ह्या फेस्ता दिसा त्या जेजूच्या नांवाक महिमा दिता आसतना क्रिस्ताक नेसचें म्हळ्यार क्रिस्त थंय दृढ फातयणी आसची. कितेंय कश्ट येवं दीत, पिडा येवं दी, अंधकार येवं दी, बंदपास येवं दी, बंदड येवं दीत, हांव कंगाल जायना, हांव भियेना. आय विल नेवर गिव अप. मोगशा भावा भयणीनो, आमचो भावार्थ खाती वयर न्हय. आमचो भावार्थ केवळ बैर आडंबर आचरण न्हय. आमचो भावार्थ आमच्या काळजांत. त्या खातीर आमकां म्हणटात भावार्थी ती. आमच्या बावतिस्मांत आमकां आमच्या आवय बापूय ना तांच्या भावार्थान उखलून हाडलें. तांच्या काजाराच्या लग्न साक्रामेंताचें फळ जावन आमकां क्रिस्ताक भेटोवन दिलें. आनी थंय आमच्या जल्मा सैंबाच्या पथकाक ओरिजिनल सीन म्हणटा आमी अविदेय पूण तें पथक क्रिस्ताच्या त्या पवित्र स्नाना वरवीं आमी नवीं जाल्या. आनी थंय वात दिवन सांगूंक लागली, घेया क्रिस्ताचो उजवाड. टेक द लायट ऑफ क्राइस्ट बिकॉज ही इज द लायट. दुसरे सांगूंक लागले, तूं क्रिस्ताचे नेसण नेस. दोवथवलो आमच्या सांकेतीक जावन आमच्या आंगार दवरलो, क्रिस्ताचे नेसण तूं नेस. तर आज आमी विचारूंक जाय, क्रिस्ताचो उजवाड मुचे थंय आसा गी, क्रिस्ताचे नेसण मुचे थंय आसा गी. या वाडटा वाडटा भावार्थान हांव ह्या संवसारांत क्रिस्ताक विसर जियेता गी.
आमी धांवता पूण शेतांक आमकां कितें बरेंपण जाता तेंय बरेंपण जाता हांगा बरेंपण जाता त्या बरेंपणा खातीर मात्र वचनाकात. शिजू म्हणूं लागलो 5,000 लोकांक शिजून वाडले. जेजू दुसऱ्या बोगलेक वता आसतना लोक थंय धांवलो आनी ते म्हणूं लागले सुम्या तूं हांगा केदाळ आयिल्लोय. शिजू म्हणूं लागलो तुमी ते अजाप पळोवन म्हज्या विशांत मोग दवर तुमी येवनात, तुमी पोट भर काण मेळटा म्हणून आयल्यात. तर तसो जेजू म्हाका तुका विचारता कित्याक तुमी ह्या पून शेताक आयल्यात? कित्याक म्हजी तकली पडापड वचोवन दी, म्हज्या भुरग्यांक काम मेळोवन दी, ह्या म्हज्या भुरग्यांक काजर जावन दी. केवळ या संसाराच्या एका आशेन मात्र आयल्या हांव या आमचे पयण या पयणांत आमकां दृढता जायचे, तीर रावचे, भवार्थान शियेचे, मागणे गरजायचे, म्हणजे जिवीत परिवर्तन जायचे, म्हणजे ते असले वायट वटण्यो सवयो हांवें सोडीचे आनी क्रिस्ताक हांवें नेसाचें म्हणल्या त्या इराद्यान हांव आनी तूं हांगा आयल्या हांव. मग अशा भावा भयणीनो, तर तो क्रिस्त आमच्या जिवितान येजय, क्रिस्त थंय आमी जियेजय, क्रिस्ताक आमी नेसजय. तर बायबल आमकां कितें सांगता? आज वाचली ती 3 वाचपां आमी शीत दिवन आयकली जाल्यार पयलें वाचप एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें अवस्वर 30:6 वळू 20:3 तावन आमी वाचलें 20:8 पर्यंत. पेद्रूचें वाचप आमी वाचलें आनी पेद्रूच्या वाचपांत आमी थंय आयकलें जाणवायेचे कमर बांदा, जाणवायेचे कमर बांदा. जाणवाय खंय तावन मेळटा आमकां? माज्जेनी मेळना, बुकांनी मेळना. जाणवाय आमकां मेळटा देवाच्या उतरान. त्या खातीर फागी जावन आसलो पेद्रू जाणवायेचे कमर बांदा. आनी तसो जुवांव आमकां सांगता, जुवांव सवांजेल 8 वस्वर वळ 31:30 अशें म्हणटा तुमी मुझे खरे शिस वय जाल्यार तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुडका दितले. 7चे कमर बांदा, ते जाणवायचे कमर. तर 7 आमकां खंय उगडापी जातात? अच्छा ही 3 वाचपांनी ती 7 आमकां आयकूंक मेळटात. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें तुमच्या देशांतली हांव तुमकां काडटलो, म्हणजे तुमच्या मेळेपणांतली हांव तुमकां काडटलो, हांव तुमकां शुद्ध करतलो, तुमचेर नितळ उदक हांव शिवरतलो, तुमचे थंय आसलो पात्राच्या काळीज हांव काडटलो, तुमकां हांव पवित्र नितळ उदकान नितळ करतलो, अशुद्धपण पयस वेतलें आनी तुमकां म्हजी परजा करतलो. त्या खातीर आमी क्रिस्त हांव, वी बिलोंग टू क्रायस्ट. तुमकां म्हजी परजा करतलो, तुमी म्हजी भुरगीं जातल्यात, तुमी म्हज्या राजाची जातल्यात. पळया देवाची बसवणी आमकां पेकोवन ती. त्या खातीर एजेकियल प्रवादी सांगता त्या लोकांक तांणी बरोवसो सांडुल्लो, मागोन मागोन चलवून गेल्लीं आनी कितले राक्षम चिंततालीं आज आमी चिंतून आसाव आनी कितले मागचे फादर मागोन मागोन थकलो ना, मागोन मागोन थकना आमी. भवार्थान थकवणी ना, भवार्थान जैत धैर्य मेळटा, बोळ मेळटा, अखेर स्वास पर्यंत धैर्यान जिवंक सकत मेळटा. तो भवार्थ ह्या सलये बरी. पयलीं हांवें तुमकां सांगल्या त्या घटनेच्या सलये बरी. आनी एजेकियल प्रवादी तांकां धैर्य दिवन सांगता तुमकां तुमची राष्ट्रां आशिर्वादीत जातली आनी हांव तुमचो देव जातलो, तुमी म्हाका मात्र आराधन करतल्यात. आनी तेंच आमी वाचलें दुसऱ्या वाचपांत जाणवायेचे कमर बांदा आनी पेद्रू आमकां सांगता रुपया वरवीं न्हय, भांगारा वरवीं न्हय, आमकां सुटका मेळिल्लें जेजूच्या आमोलीक आईबावीण आमोलीक रगता वरवीं. त्या खातीर आमकां दुसरी भली ना, जेजूचे मांस आनी रगत. तेंच आमचें येवकारिस्त आनी येवकारिस्त जावन आसा आमचे आत्मीक जिविताचें खाण. हर एक येवकारिस्त आमकां भलायकी दिता, हर एक येवकारिस्त आमकां आशिर्वाद हाडटा, हर एक येवकारिस्त आमकां कुर्पा हाडटा, हर एक येवकारिस्त आमकां देवा सवे एक करता. त्या खातीर एक येवकारिस्त जर रेट्रिटाचेर बोळवण जावं पावता. आनी पेद्रू बारी सुबीत रितीन सांगता जाणवायेचे कमर बांदा. तुमचे फुलिशनेस, गिव अप युअर फुलिश आयडियाज, गिव अप युअर फुलिशनेस. ह्या संवसारान मस्त हे फुलिशनेस आसा. आमी पळयता युट्यूबार माज्जेनी नाका जाल्लें येता आनी आमच्या वॉट्सॅपार नाका जाल्लें पुरो येता आनी आमच्या भवार्थाचेर धाड येता, आमकां वयर आसा, भवार्थाचेर येवची वयर आसा धाड.
मग भाव भयणीनो आमचो भावार्थ दृढ जाय आणि जेजू आयच्या 17वा आवाज वर जुवांच्या वांजेलान सांगता, तुम्ही ऐकलें जाल्यार जुवांच्या वांजेलांत जेजू सांगता, सतान हांकां आशिर्वाद कर. संवसाराक हांचेर द्वेश आसा, संवसाराक मुजेर तुजेर द्वेश आसा. कित्याक? संवसार ताका नेणा. तुम्ही भियेनाकात, तुम्ही भियेनाकात. कित्याक? दैरादीक एकच पावटी मोरता, पुक्केला हर एक दीस मोरता. आमी दैरादीक परजा, आमी भियोन शिवनशे परजा न्ही. आनी तेच बायबल आमकां सांगता, पाऊल बरोवन सांगता, तुमच्या भितर असो आत्मो, देवान घाल्लो आत्मो, तो पवित्र आत्मो तुमकां धैर्यादीक करता. तेच जुवांव सांगता त्याच्या पत्रांत, पयले जुवांचें पत्र 4 वसवर 4 ओळू, तुमच्या भितर असो आत्मो ह्या संवसारांतल्या वायट वरनी भोळवून जावन आसा. त्याच खातीर हे मर्तीर मेले, रक्त साक्षी जाले, धैर्यांची येले, ते भियोनांत आनी जेजूक ते नेसले. तांचो भावार्थ, तांचो जिवीत आशिर्वादीत जालें. आणि या सिसां खातीर तो मागता, आमच्या खातीर तो मागता. हे 17व्या आवाजवर आज परत घरा वचून तो वासा. जेजूचे सोबीत मागणे, बापा ते सोमेस्त एक जावन दीत, एक काळीज, एक मन. एजेकिएल प्रवादी सांगता आणि जेजू ते सांगता, ते सोमेस्त एक जावन दिता. आमी एक जाता सोम्या वरवीं, सोम्यांतय. मगच्या भावा भयणीनो, तर आमी कशें क्रिस्ताक नेसोवन आमी साक जावन जिये जाय. व्हडलें कार्य करीचें म्हणना, गुड्या दोंगराक वचचें म्हणना, थंय हांगा दावजय म्हणना. आमी आमच्या बावतिजमान बसवणी केल्या. वायठाक आमी फाट करता, सैतानाक आमी फाट करता, फतकाक आमी फाट करता, आनी तुजी वाट धरता, तुजेर फात येता, तुका सतमानता, त्रिएक देवा तुका सतमानता. जेजूचे येणे हांव संवसाराक आयले, कुर्सार तो मेलो, तो जिवन जालो, पवित्र आत्मो पवित्र सभा चलयता. ही सतां, हे सतमानता आमी जियेल्यार क्रिस्ताक आमी नेसल्या बरी. आमी नेसल्या आमच्या बावतिजमांत, आमच्या तिरावणेंत, कुमसाराच्या सक्रामेंतांत. जावं पुरो आमकां मेळ्ळ्या जेजूक आमी सेवलो कुमगारा बरी फात. आनी तुमी काजर जाल्ली तुमच्या लग्न सक्रामेंत फात क्रिस्ताक नेसल्यात. आमी ह्या जाकांनी रिलिजियोसो, हे आमचे समर्पित जिविताद्वारे आमी क्रिस्ताक नेसल्या हो. आनी हे आमी क्रिस्ताक नेसले कशें दाखोवचें? आमी एका पिरगाजी सेरवल्ली, आमी हांकां एक वाडो आसा, आमकां एक पॅरिश कावन्सील आसा, आनी आमकां ते एक कथोलीक सभा आसा. आमकां मिसांव करूंक जावं पुरो ICYM YCS आसा, मोरियल सोडॅलिटी आसा, ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आसात. आमी थंय क्रिस्ताक नेसलें दाखोवंक आसा. हांव एक द्वीप न्हय. वी आर ए कम्युनिटी, कम इन युनिटी, युनिटी वेर इन क्रायस्ट जीजस. तेच सांगता आसा आमकां 17वा आवाजवर, बापा सतान ती एक जावन देत, तांकां सतान एनॉयंट देम विथ ट्रूथ. अँड व्हॉट इज द ट्रूथ? जीजस इज ट्रूथ. मग अशा भावा भयणीनो, जेजू एक कावान न्हय, जेजू एक पुराण न्हय, जेजू इतिहासान इतिहास जावन गेल्लो देव न्हय. जेजू सत, जेजूस सत, जेजू वाट, जेजूस वाट, आनी जेजू बापा ते अशी आमकां एकच वाट. आनी तेच आयची वाचपा सांगतात. त्या खातीर हें पूर्ण शेत आज इतलें वाडलां जाल्यार जावं पुरो बाळोक जेजू बाळकापणाक आमी ताका गौरव दिता, पूण जेजूच्या नांवाची सकत, जेजूच्या नांवाद्वारे हांगायल्या लोकांक, क्रिस्तांव अक्रिस्तांव कोण तो जावन दी, तांकां तो आपुडता, गूण करता, आशिर्वाद करता. तर आज हांगा फाटी येतना कितें घेवन तुमी वेतात? थंय वाटेर येतना पळयल्या तांबड्या गुळ्ळे आसा, थोडे तांबड्या गुळ्ळे घेवन येतात. थोडी ते स्टॉलाक वचून कॅसेट्यो आनी कितें पेन्सिण्यो घेवन येतात, घेया. आनी थोडी हांगा कितें म्हणे काळींग आयल्यार काळींग व्हरून येतात. तें पुरो खावन पोटांत जिरोन येता. पूण आज हांगा तुमी फाटी येता आसतना मीस जाल्या उपरांत थोडो वेळ त्या इगर्जे भितर येवकारिस्ता मुखार दिंबी घालून मागा. त्या क्रिस्ताक तुमचे जिवीत समर्पून दिया, तुमचे पिडा शेडा समर्पून दिया, भुरग्या बाळाक समर्पून दिया. बायबल आमकां सांगता जुवांव वांजेल 14वा वसर ओळ 1, तुमी काळजान कळवळचे न्हय. डू नॉट बी ट्रबल्ड एट युअर हार्ट्स, बिलीव इन मी अँड बिलीव इन द फादर. मुझे थंय बावर दवरा, बापा थंय तुमी फात येया. फात येयल्ल्यांक सोमीक दिस हात सोडिना. मग भावा भयणीनो, तर हो निर्धार आमी घेवया.
आदार आमकां देव दितलो आनी आमकां तो मुखार चलयतलो. ह्या पूर्ण शेताक आमची तेसावां घेवन आयल्या, बेसावां घेवंक आयल्या, आमच्या कुटुंबाच्या मिसांव सोमी अभिषेक करून दी. भुरग्या बाळांक गांवांत परगांवांत आसच्या शिक्षा आमच्या भुरग्यांचेर ताचे आशिर्वाद देवून येवन दी म्हणून आमी मागया आनी आमकांच क्रिस्ताक समर्पून आमचें जिवीत नवें करया. तोच बाळोक जेजू ताच्या नांवाच्या सक्तेन आमकां सर्वांक आशिर्वादीत करून दी. एक घडीभर आमी सर्व उबे रावया. दोन्ही हात आमचे एक घडीभर वयर उबारुया. जेजूच्या नांवाक आमी महिमा दिवया. जेजूचें नांव वर्तें नांव, सक्तेवंत नांव, भडवोन नांव, महिमेवंत नांव. मुझें तुझें कुटुंब ही आमची दियेसीस सोम्या तुज्या हातान आमी समर्पून मागता. ह्या सर्व लोकांचेर ह्या पूर्ण शेताक हजारांनी लाखांनी लोक पयलो येवन गेला, हजारांनी लाखांनी लोक घुण जाला. हांगाशे कर्मालीत पाद्री तांचेर आशिर्वाद घाल. तांचे मिसांव विशेष बापान तांकां दिली दैवीक आपोवणी, तांणी करची सेवा. सोम्या ह्या दिसा हांगा क्रिस्ताक नेसून हर एक हजारांनी लोक हांगा तावन गेला. तर आज आमी तुका महिमा दिता. सरकार तावन तूं आमचेर आशिर्वाद घाल म्हण आमी मागता. सर्व आमी स्तुती करून एक घडीभर मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. व्हडा ताळ्यान, व्हडा शब्दान, व्हडा सक्तेन, व्हडा बोळान त्रिएक देव आमी तुका अर्गां दिता. आमी अस्कत परज आमचेर दया दाखय. हांवें तुजी सुवार्ता परगट केल्या. पावलो पेद्रून सुवार्ता परगट करतना वीस मितांनी कुणांनी ती थीर केली. तर जे हांव उलयलां बापा, तुज्या पवित्रात्मेच्या सक्तेन तुवें म्हाका उलोवंक दिल्लें. बापा ह्या भुरग्यांक तुजी जावन आसात. सतान तांकां आशिर्वादीत कर, अभिषेक कर, अंकर बंदपस बंदड्यो पिडा शिडा तांचे दोन पयस कर. टच देम लॉर्ड, ब्लेस देम लॉर्ड, deliver them from every clutches of bondages and evil. तुझी सगळ्यात महिमा ती पळोवन दिता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता. दुनियेंत आमच्या काळजो दवरया. एक घडीभर दोळे धांपया, मौनपणी आमी मागया. बावर्ताची प्रार्थना. जेजूच्या नांवान जे आमी मागता ते आमकां बाप फावो करता. जेजूनच सांगलां, म्हज्या नांवान जें तुमी मागतात बाप करेंच दितलो. तर आतां त्याच जेजूच्या नांवान आमची सर तेसावां देवा बापा समोर आमी उबारुया. तुमची जाप बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. पोदवेदार बापा, तुवें विंचून काडलेल्या बापा फ्रांसीस, गवळी बाप आनी अत्मी गोडिलांक तुजे तें उबारता. मनीस जाल्ल्या तुजें मनशां पळोवन ताणें कर्यान नेसूंक आनी स लोकांक मोगान जतनायेन सांबाळूंक अत्म्यान तांकां बळवत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध जाती खातीरचो लोक सांगाता जियोवच्या आमच्या देशा तुजे तें उबारता. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी, जबाबदारेच्या हुद्द्यार आसलेल्यांनी देशाचे उदरगतेक पूरक येवजण मांडून हाडूंक आनी स लोकांक सांगाता चलोवच्या मुखेल्यांक एलिसावान लोकांक विंचून काडूंक मना उजवाडाय आनी तुजे कुरपे बळ आमकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबा जिविताक वेंग मारिल्ल्या सोमेस तामच्या क्रिस्ती बावडां पासो तुका दिन वाचता. कुटुंबान क्रिस्ताक पयलें स्नान दिवन संस्काराद्वारी क्रिस्ताक नेसूंक उर्बेस कुटुंबा जिवीत रुता करचे वाटेर तांकां तिरासन, संतोष आनी समाधान लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तूं स देण्यांचो दातार. एकामेका हाताक हात दिवन बाळूक जेजूक मान करूंक आदार लाभयल्ल्या सोमेस दानींक, हितचिंतकांक, स्वयंसेवकांक आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या सोमेस उदार मनाच्या भावा भयणींचो त्याग आनी सेवा मानून घे आनी तांच्या योजनाचेर आनी वावराचेर आशिर्वाद घाल. त्या वरवीं सदां तांणी तुका लागशिल्ल्यान अनुभव करूंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आयच्या ह्या दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमलेल्या सोमेस बावार्थी लोकांक तुजे तें उबारता. सर पिडेस्तांनी
तुजे थंय सवकासाय जडोवंक सर भुरग्यांनी कुरपेचें जिवीत जियेव युवजनांनी उर्बेस जावन जिवीत फूट करूंक तुजो सांगात आनी मार्गदर्शन लाभय म्हूण मागता हांव. बापा एक घडी बरात सोडून आमी मागया भारताच्या बिस्प मंडळी 130 आनी 7 DCCच्या गोळी बापो 140 आनी 3 गोळी बापो तमिळनाडून सलच्या वर्त्या त्या संमेलनान ते आसात. तांणी घेवचे निर्धार आमच्या पवित्र सभेक आशिर्वादाचे जावं दीत. आमच्या हर एका गोवळ्यांक देव आशिर्वादान भरोवन दी म्हूण आमी मागता आसतना आमच्या ह्या DCC खातीर आनी आमच्या हांगाच्या कार्मेलीत वडिलां खातीर प्रोविन्शियला खातीर जनरला खातीर तांच्या देवापण्या खातीर तांच्या मिसांवां खातीर आमी देवाक अर्घां दिवया आनी तांच्या खातीर एक घडीभर मागया. सर्वेस्परा बापा तूं आमकां आयकताय त्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता. तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी हांगा जमल्या ह्या मिसाच्या बलिदाना द्वारे आमी तुका अर्घां आनी होगळाप दिल्यांत. बापा आमी त्या सावां तुज्या मुखार दवरल्यांत आमी उसारली आनी आमकां उसारूंक जायनातली ती त्या सावां तूं जाणा आसाय. ती सर त्या सावां तुज्या बेसावांनी बोर म्हूण आमी मागता. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. संतोषाची गीतां गावून दिनवासनीची काळजां घेवून आयल्या बापा तुजे समोर कानी काडून ह्या अल्तरार घे बापा घे ही गाणी घे बापा घे ही गाणी काणीक मोगाची काणीक त्यागाची कष्टा वावराची उदार मोनाची उड्या वायनाची जिने देण्याची जेजू बाळका सोवे भेटोवन दिवची. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असले जाव म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हणून ताणें सुदार मोगान आमकां बसयला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवेत बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासोंक फावो. हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्रत्म्या वरवीं अवकार मोरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कस मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापे केले. अशें ताणी तुजी कुशी पाळली
आणि हे पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतांनी सोमेस भोगतान सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Pavit, 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 दरबारांचो सर्वेस्वर, सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय, उंचरगी तुका जय जय, उंचरगी तुका जय जय, उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता येता ताका जय जय. उंचरगी तुका जय जय, उंचरगी तुका जय जय, उंचरगी तुका जय जय, उंचरगी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुझ सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका धीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समार्पोवची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेल घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, वादकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासोतो आनी सुमेस्त मनशा पासोतो तें वारावतेलें, हे म्हज्या उगडासा करात. बवडतोसो घोट पोर गोठुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता, आनी हे काल्स जितले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येवसर, आमी तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका धीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवेन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनः जेवणपणाचो बरोबर धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची दया कर.
तांकां तुजे इश्टगत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत मुखामळ पळोवन फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. हांव करमरी देवाचे माय सांगाती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूत पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वननी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिरान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आंगांतांतली वाटाय. शांती खातीर आमी मागया विशेष मापान सिरिया लिबिया इराक नायजेरिया येमेन गांवांत आनी आमच्या गांवांत सगळ्या संवसारांत ह्या पूर्ण शेतांत सुमेची शांती 740 करोड लोकांचेर ती देंवन येवं दी. सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर देस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. क्रिस्तची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು ಮೌನವಾಗಿ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. गोवळी कारणाक लागून क्रिस्त प्रसाद जिबेरीस घेवचो आनी ताचे पयले आमेन म्हूण व्हडल्यान जाप दिवची. स्वागत करता तुका जेजू म्हज्या राया. स्वागत करता तुका व्हरत्या मोगान व्हडत्रेगान
सिमचक तुका जेजू म्हज्या जिवा स्वागत स्वागत तुका जेजू म्हज्या जिवा स्वागत स्वागत तुका संतोष म्हजो वर्णू कसो उंड्या रुपी तुका सेवसो आशेता सांगात तुजो गोवळी तूं म्हजो सर्गीचो संतोष म्हजो वर्णू कसो उंड्या रुपी तुका सेवसो आशेता सांगात तुजो गोवळी तूं म्हजो सर्गीचो जीव दातारा म्हज्या सडवोंडारा ये आनी रास्तर दुर्बळ बिडारान जीव दातारा म्हज्या सडवोंडारा ये आनी रास्तर दुर्बळ बिडारान जेजू म्हज्या राया स्वागत करता तुका जेजू म्हज्या राया स्वागत करता तुका वर्त्या मोगान ओडत रेगान राखून आसा सिमचक तुका वर्त्या मोगान ओडत रेगान राखून आसा सिमचक तुका जेजू म्हज्या जिवा स्वागत स्वागत तुका जेजू म्हज्या जिवा स्वागत स्वागत तुका सर्गीचो प्रकाश फांकय अंकाराच्या ह्या जिवितान आत्म्याक म्हज्या ती बोळगटाय हर एक घडी राव सांगाता सर्गीचो प्रकाश फांकय अंकाराच्या ह्या जिवितान आत्म्याक म्हज्या दी बोळगटाय हर एक घडी राव सांगाता जीव दातारा म्हज्या सडवोंडारा ये आनी रास्तर दुर्बळ बिडारान जीव दातारा म्हज्या सडवोंडारा ये आनी रास्तर दुर्बळ बिडारान जेजू म्हज्या राया स्वागत करता तुका जेजू म्हज्या राया स्वागत करता तुका कोणत्या मोगान ओडत रेगान राखून आसा सिमचक तुका कोणत्या मोगान
जीवा स्वागत स्वागत तुका जेजू मुझ्या जीवा स्वागत स्वागत तुका प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवचिले. हे तुझ्या मोगाच्या येवचणे पासत ओ दिन वाचनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटपलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशा पावय म्हूण आमी मागताव. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारूंक सरकार तुका ससनाक वाकाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिताव. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. दायकन बसात. भाऊ बहिणीनो, बाळू जेजूच्या भक्तिकानो, क्रिस्ताक नेस्या पवित्र सभ्या फुडलो संदेश घेवन आमी बाळू जेजूची वार्षिक परब संभ्रमून आसा. भक्तिकान संगता मेळोवन बाळका जेजून फावो केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवन ही वार्षिक परब आमी संभ्रमतना तुमकां सोमेस्तांक ह्या फेस्ताचे उल्हास पाठयता. हॅपी फेस्ट. मोगाचनो, क्रिस्ताक नेस्या पवित्र जव्या ह्या संदेशाक पूरक जावन फाटल्या 9 दिसांनी पवित्रपणाचें जिवीत कशें जिवोवचें आनी तें कसलें जिवीत जावन आसा ह्या विशयांत आमी भरपूर नियाळ केलो. आनी आज क्रिस्ताक नेस्या पवित्र जव्या हो संदेश घेवन आनी त्याच सोम्याचो आदार मागून ही परब आमी संभ्रमून आसा. हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आयच्या संदेशा वयर नियाळ दिला मानदेक बाप फ्रँकलिन डिसोजा, शिवमोगा देसाची याजक, तांचो आमी काळजंतावन उपकार भोवडटा. देव बरें करूं म्हणटा. बाळकाजीच्या आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. थँक्यू फादर. तशेंच साप भेटून गेल्ल्या याजकांकी आमचे दिनवास ह्या बलिदानाक आपुरबायेन गायन केल्ल्या गायन पंगडाच्या सन्यांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. मोगाचनो, ही परब बऱ्या तरेन जायजे जाल्यार साहित्यानी आदार दिला, उदार मनान दान दिला, जायतो वावर केला, सेवा दिल्या, दिवनूच आसात. ताचो सोमेस तांचो आमी उडास करता. जेजू बाळकाची आशिर्वादा तांचेर आमी मागता. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सक्कड पिडेस्त प्रायस्त पसोत मागता आसतना साहित्य पिडेस्त प्रायस्तांनी तांचे पसोत मागोवंक विनंती केल्या. ते सोमेस्त भक्तिकांचो उडास करता. बाळका जेजूची गुण करची दैवीक सकत सोमेस्त पिडेस्त प्रायस्तांक फावो जावं दी म्हणून आमी मागता. हाच्या उपरांत 12:15 आनी एक मीस आसतलें कोंकणी भाशेंत. ताच्या उपरांत 1:45 इगर्जे भितर कन्नडान मिसाचें बलिदान आनी 1:45 कन्नडान मागण्या विधी आसतली. सांजेर 6 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान हांगासर आसतलें. गोळिबा प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयतले. ताच्या पयलें 5,000 सडे दिल्ल्यांक मानाचें वाद वांटतले. फाल्यां फेस्ताचो दुसरो दीस. फाल्यां हांगासर व्हड संभ्रम आमी चलयतले. बाळका जेजूक विशेश रितीन मान करतले. फाल्यां मिसा ह्या परी आसात. सकाळीं 6:30, 7:30 आनी 9 वरांचेर कोंकणी भाशेंत आनी 10:30 वरांचेर कोंकणी भाशेंत सक्कड भुरग्यां पासून प्रत्येक मीस जावन आसतलें. आनी आमचे गोळी बाप प्रधान याजक जावन ते मिसाचें बलिदान भेटयतले. ताचे उपरांत 12 वरार कन्नडा भाशेंत आनी सांजेर 5 तावन 6 वरां पर्यंत इनर हिलिंग प्रेयर. 6 वरांचेर सोंपणेचें संभ्रमीक मीस. 22:00 पवित्र येवकरिस्ताचो पुरशांव आसतलो. ह्या सगळ्या संभ्रमाक तुमचो सहकार आशेता. आज दनपारां भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसची ना, पूण फाल्यां दनपारां समेस भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसतली. ह्या दिशेन तुमचो सहकार आमी आशेता. भाव भयणीनो, तुमी पयस तावन लागसर तावन बाळका जेजूची आशिर्वादां मागोवंक तशेंच ताणें फावो केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवंक ह्या पुणतळार आसात. एक फकत गुडो जावन नासलो हो जागो आज आशिर्वादां जोडचो, सोम्याचो दैवीक अणभव करचो, दैवीक मोग अणभव करचो जागो जाला. त्या बाळका जेजूक जावं अर्गां आनी स्तुती. तोच बाळो जेजू ह्या पुणतळार आसच्या तुमकां सोमेस्तांक आपल्या आशिर्वादांनी भरोवन दी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. हेर थोड्यो कळोवण्यो. धार्मीक स्टॉल ग्रोट्ट्या कुशीन आसा. थंयसर वाती तशेंच धार्मीक बूक,
कोंकणी बायबल डायरी सीडी तशेंच नामान बाळू जेजू वर्गणीदार जावंक अवकाश आसा. कुमसाराक वेवस्था स्टॉलाच्या फाटल्या कुशीन आसा. प्रत्येक आशिर्वादाक वेवस्था ग्रोट्ट्या लागीं आसा. थंयसर तुमी वशी येत आनी सांगतच ह्या संभ्रमाक तुमच्या मागण्याचो आदार आमी आशेता. हांगासर येवच्या ह्या संभ्रमान वांटिले जावच्या सक्कड भक्तिकांक तोच बाळू जेजू आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून मागोवंक तुमचे लागीं आमी विनंती करता. देव बरें करूं. बाळू जेजू तुमकां समेस्तांक आपल्या आशिर्वादांनी बरो. उबी रावया. एक घडी बरो आमचे हात जोडया, दोळे दांपया. बाळका जेजून फाव केल्ल्या सर्व उपकारांक ताका आमी काळजांत तावन मौनपणी अर्गां दिवया. बाळू जेजू हांगासर येवन तुजे आशिर्वाद आमकां जोडूंक फाव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. वर्सभर हर एक ब्रेस्तारा हजारो भक्तीक हांगासर येतात. सुम्या तुज्या आशिर्वादान जोडून वेतात. साहित्यानी तुवें फाव केल्ल्या उपकारांक अर्गां भेटयल्या आनी त्या सक्कड भक्तिकां बराबर आमी तुका दिन वाचता. हांगासर येवंक जायत्यांक आशा आसा. ह्या दिसा हांगासर ये जय आशिर्वादां जोडी जय म्हणून जायत्यांक आशा आसा पूण थोड्या कारणा निमतान तांकां येवंक जावंक ना. पूण आमकां अवकाश दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमचे सांगात तूं रावला. आमचे जिवीत तुवें आशिर्वादीत केल्या. तुज्या कृपेदेन तुवें आमकां भरल्याय. ह्या खातीर तुका दिन वाचून सांगता आमी मागता. ये भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळणांतली दैवीक मजत सोडून दी. सो स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजूक. आमेन. आतां पिडेस्तां खातीर प्रत्येक मागणें आसतलें. म्हणून बाब फ्रँकलीन हे मागणें सोलून व्हरतात. मुठप्यान हे मागणें आसतलें. ताच्या उपरांत मिसाचो आशिर्वाद. हे मागणें जाते सेजाक तुमच्या सर्वां वयर आगमेन शणयतले आनी तुमच्या खातीर मागतले. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. दुनिया तुमच्या उक्ते दवरा. एक घडी भर म्हजे सांगाता मागा. मोगळा सुम्या जेजू ह्या मिसाच्या बलिदानाद्वारे आमी तुका अर्गां दिल्यान. सुम्या जेजू आमी हांगा तावन वेता आसतना विशेष आशिर्वाद आमकां फावो कर. आमकां कुडीची आनी मोतीची भलायकी फावो कर. सुम्या जेजू आमच्या कुडी भितरले विश्वे तुका समर्पून मागता. ते खंयचे स्थितीर आसात ते आमी नेणाव. तूं जाणाय. सुम्या जेजू तुज्या नांवाच्या बोळान उतराच्या सक्तेन अमोलीक रक्ताच्या सक्तेन आमची कूड नितळ कर. पिडे शिडे तावनो विघ्नां तावनो वायटा तावनो अवघडा तावनो आमकां तूं राखून व्हर. जेजू आमच्या कुटुंबाक तुका समर्पून मागता. आमच्या जिणे सांगातिणीक तुज्या हातान दिता. बाळोक जेजू तुज्या नांवाची महिमा आमच्या कुटुंबा वयर भलायके वयर समाजा वयर देवोन येवं दी. म्हज्या कुडी भितर आसची पिडा तुज्या सक्तेन शाश्वीत सोडून वचूं दी. भावार्थान मागिल्लें तूं आमकां फावो करताय. सुम्या जेजू आवयच्या गर्भांत पिंपरें जावन आसतना तुज्या दोळ्यांनी आमकां पळयल्यांत. आवयच्या गर्भांत तावन आयच्या दिसा पर्यंत आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दिता. तुजें दैवीक संरक्षण आमचे वयर देवोन येवं दी. आमच्या कुडीची पिडा पयस कर. मोतीक समाधान फावो कर. अर्थीक अडचणेंत तावन सुडका दी. आमच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल. जें कितें आमच्या जिवितान उणें पडलां तें भरती कर दी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दोनी हात एक घडी भर तुमच्या वयर उबारा. वडा ताळ्यान समर्पून पिडा शिडा अंतरंगाचे तेगी ह्या जाग तुमच्या कुशीन हात उबारून मागतले. हालेलुया 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 हालेलुया. वडा ताळ्यान वडा सुखदान जेजूच्या सक्ते वोन बुडवोन महिमे वोन नावान ह्या पूर्ण शेतान जेजू
तूं आश्चर्य करताय, आशिर्वादान भरताय. ह्या भुरग्यां खातीर गांवांत परगांवांत आसच्या हांच्या भुरग्या बाळांच्या भुतां दुवांचेर शेजो सुना जावयांचेर आशिर्वाद घाल. कॉलेजी शिकच्या भुरग्यांचेर शेजो पती पत्नीचेर नासमाधानीचो आत्मो सोडून सोंदी, अशांतीचो आत्मो सोडून सोंदी, पिडेशेचो आत्मो सोडून सोंदी. डायबिटीज, बीपी, शुगर, मरणांती, कॅन्सर असले वायरसा कुडी भितर येना जावन दिता. शेजूच्या आशिर्वाद ताचे वयर वळोवन दी. टच देम लॉर्ड, ब्लेस देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड. हालेलुया. दोन्ही हात तुमचे तकलेचे दवरा, दोन्ही हात तकलेचे दवरा. सकड ह्या जाग तुमच्या राखमेन सणयतले. तकले तावन पांया पर्यंत जेजूची सकत वाळोवन दी. तकले तावन पांया पर्यंत जेजूच्या अमोलीक रगत वाळोवन दी. तकले तावन पांया पर्यंत शरीय पिडा शेडा, ट्युमर, फायब्रॉइड्स, शें कितें किडनी प्रॉब्लेम आसा, जेजू समर्पण दिया. वय देवाक आसात कितेंच ना, बोवारतना आमी मागतना आमकांय आसात कितेंच ना म्हूण बायबल सांगता. ते गुण जाले कसले आल्या पाल्या वरवीं न्ही, लेपा वरवीं न्ही, देवाच्या उतरा वरवीं. तर वयसा वरवीं देव गुण करूं शकता आनी देवूच आमकां गुण करूं शकता. बायबल सांगता 38 वर्सां ताळे लागीं आसलेले आपडले, मेल्ल्या लाजाराक जीव दिलो. कुरड्या दोळे, तोंट्या पांय, मोन्यांक उलोवंक, बेऱ्यांक आयकूच बरें केलें. हांगाची आमच्या कुडीची पिडा सोडून सोदी. गर्भान भुरगीं नासलेल्या भुरग्याचे देणे ह्या बाळोक जेजूच्या पूर्ण शेतान आशिर्वाद जावन मेळोवन दी. ती साक्ष जावन दिता. कुडी भितराचे ट्युमर निष्क्रिय जावन दिता. एलर्जी सोडून सोदी. जबार जाणां राती न्हीद पडना, बरी न्हीद पडोवन दी. तुमच्या कुटुंबाचे समस्या, टेन्शन पयस वचोन दिता. तुमच्या तकलेचेर हात धरून वडाताळ्यान हात काडनाका, स्तुती करा आता. हालेलुया, 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 हालेलुया. वडाताळ्यान सर्वेस्परा, अब्रामाच्या, इजाकाच्या, जकबाच्या देवा, आमच्या पूर्वजाच्या मालगाड्याच्या देवा, मोयशे मरिफात इस्रायल परजे तांबड्या दरीतल्या सोलोन वेलेल्या देवा, दाविदाक गोलियाता मुखार जैत दिलेल्या देवा, तू जैतसो देव जावन आसाय. ह्या पूर्ण शेताका ह्या वर्सा आयिल्ल्या हर एक फेस्ताक मिसाक आयिल्ल्या लोकां खातीर मागता. हांगा आयिल्ल्या येवंक जायनातल्या विशेष मापान या विशेष मिसाच्या बलिदाना वेळार शेजू हांगा तावन तूं येता आसतना बरे भलायकेन वचोन दिता. आमची कुडीची मोतीची भलायकी, फायनान्स समस्या, अडचणी सक्कड पयस करा. आसात म्हूण शीद, निराश म्हूण जीव घात चिंतपा पयस करा. गर्भांत जीव जेजू देव येऊन दे. 120:7 गर्भाचे फळ देवान दिवचे दान. भुरगीं सर्वेस्पराचे देणे. शा कोणा बऱ्यो सोयरिके मेळटा ताका सोयरिके मेळोवन दिता. शेजू बरी कार्य जावन दिता. कॉलेज, डिग्री शिकच्या भुरग्यांक, इंटरव्यू दिवच्या भुरग्यांक बरी कामां मेळोवन दिता. बाबार्थ घट जावन दे. मागणें जिवीत बळवून जावन दे. टच देम लॉर्ड, deliver them Lord, heal them Lord, fill them with your glory Lord. Hallelujah. निमाण्या गायन आमी गावचे. Jesu naman tuka pergadimun gaita wata Balok Jesuograb tuka hata ani sada sarvada Balok Jesu naman tuka pergadimun gaita wata Balok Jesuograb tuka आता आणि सदा सर्वदा Ryan warta kurben bolo aja paso turai salo आमच्या पावलो सुखान दुखान संगी रावलो बाळक जेसू नमान तुका अर्गां दिवून गायता वता बाळक जेसूograb तुका आता आणि सदा सर्वदा
घेऊन गुस्साचे कुरवेन युवर आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आणि ऐक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आणि ऐक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आणि ऐक